Sansomya mandiran jambya kita gaun madu tuka hasita आमचे तुवे बोतल्या सरदेल्या पासो ऐका भेटैका दिनवाशी काळजा बापोय मोगळ तू आमचो जावो रक्ताय आमकां सदा निवोगा सुखां दुखां दिवं दादा जाता आमचो बोळवून सांगोळा Santo Sansomya Mundiram Zomya Ita gaun madu Tuka harsita Tumke dove votulya Sadenya paso Alga beteta Dinwashi kalza क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता सद्याकाळाच्या 32व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता कोरोना पिडी निमती इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भावार्थ्यांक भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा ल्हान भुरग्यांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक इगर्जे वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य ना मुंबईंत गल्फांत युरोपांत अमेरिकांत आनी इतर गांवांनी प्रस्तुत काळार कोरोना पिडी निमती इगर्जे वचूंक जायना तसल्या सर्व भावार्थी भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें हे मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता ते रितीन तुमची सर्तेसांवां तुमचे कश्ट वरां कंत बेसाराय सगळी सरस्पर देव दयाळ्यान पळोवन दी आनी तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर तांच्या कश्टाक कंताच्या ह्या दिसांनी सरस्पर देव तुमचो उजवाड जावं दी आदार जावं दी म्हणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे खातीर विशेश करून मागता सरस्पर देवान आपणाचेर केल्ल्या बरेपणाक देवाक आपल्या 90 वर्सांच्या 90th बर्थडे संदर्भार देवाक अर्गां सांबटयता तेरेसा लोबो बारकुरू तशेंच देवादीन फिलिप रेबेरियो गंगोळ्ळी हाच्या मरणाच्या वर्सा सुगडास कडून मेस्तिता जसिंता डी अल्मेडा साकिनाका मुंबई तांच्या इर्दे बसोती विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळ मागया आम्हा समेस्तां खातीर मागया जे कोणा मागतना बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां ल्हान ल्हान संगतींनी विश्वासी रावूंक उलो दिता देवान आमकां विविध तालेंतांनी देण्यांनी भरलां आनी हर एक तालेंत देवान आमच्या पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर दिल्लें जावन आसा ते तालेंत आमी उर्जीत करून जर तर देवाक आमी खुशी करता देवाक मानता तसली जिणी जियेता तर आमी शाबासकी जोडलेले ते नवकर जावंक पावता आमकां खंडीत देव शाबासकी दिता मात्र न्ही सर्गेच्या राजांत उरती जबाबदारी आमकां तो दिता देखून ल्हान संगतींनी विश्वासी व्हड संगतीची जबाबदारी आमकां मेळटा ल्हान ल्हान संगतीन विश्वासी रावूंक देवा सदां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी तळकाळ जमानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया मुगळ सुमया तुजें उतर आमकां दिसपट्टें आधार दिता उजवाड दिता पूण हें उतर घेवंक आमी सुकून पडल्या
ह्या उतरांचो तिरस्कार आमी केला त्या पासत पश्चाताप बक्षाने मागून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजे काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय मगळ समयाम आमकां विविध देण्यांनी तालेंतांनी तुवें भरलें पूण आमची देणी आमची तालेंत आमच्या स्वार्था खातीर वापरल्या हेरांक ह्या मुखांत दूख दिल्लें आसा पश्चातापून बक्षाने मागून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजे काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळ दाखय आमच्या त्या तालेंता मुखांतर पेल्याक बरें करूंक तूं आपोवणें दिताय पूण आमचे तालेंत पेऱ्याच्या बरेपणा खातीर वापरूंक सुकोवन पडल्या आमी स्वार्थी जाल्या ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा पश्चाताप हांव बक्षाने मागून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पुर देवा सर्गीचराय सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजताव तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वळखता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुनिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू कवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया निगडी बुरदोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर ते सम खातीर मागया देवा आमच्या सर पदवेदारा आनी कनवळ्या बापा आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कुडेक कसले सडकळ नासतना कुशल मनान तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन सनवायच्या पुस्तकांतले वाचप जन्वाय प्रचलीत आनी अक्षय तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता तिका सोदतल्यांक ती मेळटा आपुणूच पयले फुडें सरून आपणाक आशेतल्यांक आपली वळख करून दिता तिका सोदून सकाळी फुडें व्हरतल्यांक कसलीच अडचण आसची ना कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली तांकां मेळटली तिचे विशीं नियाल करचोस संपून समजुनी
तिचे बसत जागरण करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातालो, कित्याक आपणाक योग्य आसलेल्यांक सोदूंक तिचे तीस भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मायपासान दिश्ट पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. देवा तूंच म्हजो देव, तुझ्या दर्शनाक हांव वात्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नासतले सुके धरणी परी म्हजी कूड तुका लालयता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्राश्रेश मुझे वोण तुजी महिमा वर्णिता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाकणतलो. तुजें नांव काण हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो धादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजें वोण तुका वंदितले. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सा पावलोन तेसलोनिकाकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय म्हूण आमची अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवसोनातलेल्या हेरां बरी खंती बरी जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सतमंताव जाल्यार ताजेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. सोम्याची शिकोवन म्हूण चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्याच्या की मुखार आसची ना. फर्मणाचे गरजवणेक, श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे तुतुरेच्या आवाजाक सोमीच स्वता सर्गितांव देंवतलो. तवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून मोर्न गेल्ले पयले उरतली. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखलून व्हरतले. त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्या. देखून हें सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. जागृत रावा इति रावा, कित्याक म्हूण शापूत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेणा.
सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भाग्यवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परिमणी येते दादेडयो आपले दिवे घेऊन होरेता मेळोवंक गेल्यो तांचे पैकी 5 बुध नातुल्ल्यो आनी हेर 5 बुधवंत बुध नातुल्ल्या 5 आपले बगले दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना पूण बुधवंतांनी दिव्या संगात आपल्या कुळसुल्यांनी तेल घेतलें होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली मध्यान राती एक बोब जाली अळे ओरेत आयलो ताका मेळूंक की येया इतलें आयकलेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो तवळ बुध नातुल्ल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया आमचे दिवे पालवतात पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत तुमी विकतले सरसे वचून मला घेवचेंच बरें आनी ती मला घेवंक म्हण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस तो आयल्यो तो आयतो आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताचे संगत लग्न आसल्या भितर सरल्यो आनी दरवटो दांपलो थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सैबा सैबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेणा देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी केंचे म्हूण तुमी नेणांत देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो आयची दादड्यांची ओपार आमकां एक बोव अपुरबेसो संदेश दिता ह्या दादेडयाच्या ओपारी मुखांतर जेजू आमकां प्रते रितीन सर्वेस्पराक वा सोम्या जेजू क्रिस्ताक भेटोवंक आशेतेल्या मनशांनी कशें तयार आसूंक जाय म्हणले विशीं बोव पुरब्याचें एक लिसांव दिता देवाक आमी पळोवंक आशेताव सोम्या मुखार उबे रावंक आशेताव सर्गेच्या राजांत वस्ती करूंक आशेतल्या आमकां आमी कशें तयार आसूंक जाय म्हणले विशीं एक ल्हानशी शिकवण जेजू आयच्या ओपारी मुखांतर आमकां दिता दादेडयाच्या ओपारेंत 5 बुधवंतां 5 बुध नातुल्ल्या त्या दडयांचे एक दृश्टांत दिवन जेजू आमकां तयार रावंक उलो दिता हांगासर जेजू लग्ना उत्सवाच्या एका संभ्रमांत दादेडयो कश्यो आसुल्ल्यो तांची तयारी कशी कितल्यो जाणट्यो त्यो आनी कितल्यो आयत्यो त्यो आनी ह्या मुखांतर ती कशी ओरेता घेवंक आयती आसले म्हणले विशीं तो विवरण दिता जेजूच्या काळार लग्न एक व्हड उत्सव आसलो लग्न म्हळ्यार एकदा बाजू व्हड उत्सव आमच्या काळार लग्न म्हळ्यार व्हड उत्सव व्हड दाबाजो पूण कोरोनाच्या ह्या काळार मात्र लग्न व्हड उत्सव जावना दाबाजोय जावंक ना सोंप्या रितीचीं लग्नां ह्या दिसांनी जाल्लीं आमी पळयता पूण सदांच्या मट्टाक सादारण लग्न एक उत्सव थोड्या वर्सां फुडें आमच्या कोंकणी संस्कृतीच्या लग्नाकी आमी फाटीं गेल्या जाल्यार आमच्या मलगड्यांच्या काळार 60 वर्सांनी एक 60-65 वर्सां फुडें आमी गेल्या जाल्यार तवळच्या कालाची काजारां कशीं आसलीं आतांचे बरी कारां नातुल्ल्यो कांय पाड्यांच्यो गाडयो बैलांच्यो गाडयो
आतांचे बरे काही व्हडले संख्ये जावं दी, काही बरे मार्ग जावं दी, कॉन्क्रिटीचे रस्ते जावं दी, हायवे जावं दी, काही नातिल्ले बारीक रोड, काही थोडे डांबराचे, काही थोडे मातयेचे रोड, काही थोडे पाय वाटो, गुडे दोंगर उतरणे येसे. आणि आतांचे बरी काही लागे लागे फिरगज्यो न्ही, पयशिल्या फिरगजे जावन व्हंकलेन न्हवऱ्याच्या त्या घरा येसे. पण एक लग्न म्हणटाना, एक संभ्रम म्हणटाना, हरेताच्या घरा एक संभ्रम, व्हंकलेच्या घरा एक संभ्रम. पयले संभ्रम खंयच्यान सुरू जाता, माटू गलचे मुखांतर सुरू जाता, माटू. आनी हांगासर कुटुंबादारां, वाड्या घरां थोडे मोगाची मनशां येतात आनी माटू घालचे वावर करतात. त्या दिसा गरनाळी फुटयतात. आनी हांगासर न्हवऱ्याचो माटो जालो म्हणटा आसतना आनी एक माटो घालूंक आसलो, मुखार माटो म्हणटाले. मुखार माटो म्हळ्यार व्हंकलेच्या घरच्यांनी न्हवऱ्याच्या फिरगजेक रेस्पेराक येताना वेळार पावोवंक आसलें. जर तर व्हंकलेची फिरगज भोव पयस आसा, तांकां सकाळीं 10 वरां रेस्पेराक येवंक जायना जाल्यार तांणी आदल्या दिसाच खंयसर मुखार माटो घाला त्या माटवांत येवन रावो जाय आसलें. कित्याक म्हळ्यार व्हंकलेनी पांय वटेन सोलोन येसे, कुटुंबादारांनी पांय वाटेन सोलोन येसे. आनी पांय वाटेन सोलोन आयल्या उपरांत आनी व्हंकले केल्यानी न्हवऱ्याच्या त्या फिरगजेक रेस्पेराच्या मिसाक वेळार पावोवंक आसलें. आनी जर तर सकाळीं 10 वरां भितर पावंक जायना जाल्यार आनी व्हंकलेची फिरगज भोव पयस आसा जाल्यार व्हंकलेन आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या मुखार माटवांत येवन रावोंक आसलें. आनी व्हंकलेन पांय वटेन सोलोन येसय, कुटुंबाच्यांनी पांय वटेन सोलोन येसय आनी व्हंकलेन रेस्पेराक ह्या माटवांत भायर सरोंक आसलें. देखून ताका मुखार माटो म्हणटाले. ताजे उपरांत तुमी जाणांत रोसाचें कार्य, ताजे उपरांत खाजराचें कार्य, ताजे उपरांत थंयसर परतापणाचें कार्य, अशें जायतीं काजरा संबंदी कार्य आसतालीं. आनी सगळीं कार्य घरांत करताले. आतांचे बरी इव्हेंट मॅनेजराक दिनातले, वा आतांचे बरी कॅटरिंग जावं दी, वा हॉलान जावं दी, काजरां जायनातलीं. घरांत रांदचें, घरास वांटो घालचो, घरास काजर जावचें, व्हडलो संभ्रम. आनी खंयच्याय घराक तो व्हडलो घरा मुसोर मारोग रावतले. पांय वटेन गी, मेरेंतल्यान गी, तोटांतल्यान गी, शेतांतल्यान गी, भटांतल्यान सोलोन वचें. मडलाचे माटो, माडयाची खांबे आनी माडयाची पोडां, सिरेतेर जेवण, अशें भोवदा बाजो. आनी खंयच्याय घरांनी तो व्हडलो करंट नातलो, जनरेटराय नातलीं, आतांच्या बरी इन्वर्टराय नातलीं. आनी सडा वत आमचें गांवचें बँड आनी फकत गॅस लायट आसताले. गॅस लायट ते चिमणेतला पंप घालचे गॅस लायट. त्या गॅस लायटाक एक मेंटल आसा, तें मेंटल सुताचें, तें बांदचें. ताजे उपरांत चिमणेतेल सो तो गॅस लायट ताका बरें वारें घालचें, पिन्न मारचें. ताजे उपरांत तें पिन्न मारलेंस त्या मेंटलाक तें चिमणेतेल स्प्रे जाता. ताजे उपरांत थंयसर तें मेंटल पेट्टा, बरें करून पेट्टा आनी तो बल्बाच्या उजवाडा बरी दिवंक शकता. थंयसरले गॅस लायट आसले. 1-2 गॅस लायट न्ही, शेजारच्या हर एका घराक एक गॅस लायट आसतलो. आनी खासदाराचो माटो आसा जाल्यार थंयसर 10-50 गॅस लायट. आनी एकलो मनीस त्या गॅस लायटाक वारें घालूंक, ताका मेंटलां बांदूंक, ताका पेटोवंकूच म्हण नेमी येताले. आनी अशें थंयसर थंय माटवांत गॅस लायट थंयसर आसताले, गॅस लायट आसताले. आनी ह्या गॅस लायटाच्या उजवाडांत थंयसर पियाव शिंदताले, शिंदाप शिंदताले, थंयसर दुकोर मारताले, म्हासुटी करताले आनी अशें रांदताले. अशें ह्या गॅस लायटाच्या उजवाडांत. जर तर चिंता तुमी, गॅस लायट मस्त आसात, पूण तांणी चिमणे तेल स्टॉक करून दवरुना जाल्यार कशें ते रांदतले, कशें ते दुकोर मारतले, कशें ते म्हासुटी करतले, शिंदाप शिंदतले, कशें ते माटवांत लोकांक राती जेवण वाडटले.
देखून हर एक लग्नाच्या कार्या पयले थंयसर जबाबदाऱ्याचे मनीस आसताले आनी हे सगळे जाय पुरती मेंटलां जाय पुरते गॅस लायट जावं पुरते लॅम्प्याव जाय पुरते चिमण्याचें तेल ते जोमो करून दवरताले ना जाल्यार बूद नातलेल्या देड्या परी ते जाते फंक्शन सारकें जायना खरी शोभनांत आनी ह्या मुखांतर जर तर सुकोन पडलें जाल्यार जायत्याचे इन्सुणें अणकणें आयकूंक मेळटालें देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजूय ह्या मुखांतर दादेडयांची ओपार दिता पळया जेजूच्या कालारी जुदेवाच्या त्या रिती रिवाजा प्रमाणे होरेतान ओकलेच्या थंयसर माटवाक येवंक आसलें आनी हांगासर होरेत आपल्या माटवा आपल्या लग्न जावन व्हंकलेक घेवन तो पाटी आपल्या घरा येताना ताका स्वागत करूंक पयसिल्या तो गांवाक गेल्लो व्हंकले लागीं लग्न जाला थंय तो पाटी दाबाज येत आसतना पांय वाट्यान तांणी सोलोवंक येवंक आसलें आतां जे बरें कारार गाडयेर वा विमानार येवंक नासलें पांय वाटेन सोलोवन येवचें पण आमच्या मलगड्याच्या कलारी आमच्या घरांनी लग्न जावचो ओरेत तो सकाळीं रस्पेरा भायर सरतना बँडार भायर सरता बँडार आदीं आमच्या घरांनी काजर जाताना आमच्या घरासर रोस जातालो बँडकार येताले सांजेर 4 वरार बँड पुंगताले सगळी रात बँड पुंगताले दुसरे सकाळी तेंत न्हिदताले घरांत न्हिदताले दुसरे सकाळीं उठून ते रेडी जाताले आनी न्हवऱ्याक बेसांव दिवन न्हवऱ्याक भायर सरयल्या उपरांत न्हवरो रेस्पेराक भायर सरतना बँडारस इगर्जेक पांय वाटेन सोलोवन येवचें आसलें पांय वाटेन तवळ अक्रिस्तांवचो लोक मदमायेक तुका म्हणून न्हवऱ्याक पळया म्हणून घरांतलीं बागलां जणालां उक्तीं करन पळयताले तेजे उपरांत रस्पेर जाल्या उपरांत न्हवरो कितें करतालो न्हवरो आनी कुटुंबादारां व्हंकलेक आनी देड्यांक घेवन परतून सोलोनूच बँडार पाटी आपण हाडून येतालो आनी तवळ पाटी ती सोबाय होरेत रस्पेरा वचून इगर्जे वचून व्हंकले लागीं लग्न जावन त्या व्हंकलेक पांय वाटेन सोलोवन वेताना जायत्या जाणांनी वाटेर रावून व्हंकल कशी आसा ह्या चेड्याची व्हंकल कशी आसा म्हणल्यार पळोवंक दोळे बरें पळोवंक जायतो लोक थंयसर जमो जातालो वाटेर सगळ्यांक काजराक आपोवंक जायनातलें पूण वाटेर येताना त्या व्हंकलेची सोबाई ते पळयताले आनी वर्णिताले खंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीन ती एक वर्ती दादोसकायाची गजल तवळच्या कालार आतां कारार वेतात एसी कारार वेतात एसी कारार पाटी वेतात व्हंकल कशी आसा कोणाक कळना ती न्हवऱ्याक मात्र कळटा देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आतांच्या कालाक आनी तवळच्या कालाक मस्त डिफरंट आसलें पूण आमच्या मलगड्याच्या कालाक आनी जेजूच्या कालाक चड व्यत्यास नातुल्लो देखून जेजू बोवापुरब्याची ओपार हांगासर दिता आनी म्हणटा तुमी सदांच आयती आसलेली जायचे पण कश्यो त्यो 5 देडयो दिवे घेतात परतून तेल घेतात आनी आयती आसतात कशें आमच्या मलगडे आपल्या घरांनी काजर आसतना ते गॅस लायट एकठांय करतात त्या गॅस लायटा फोगून तें तेलय जमयतात आनी फंक्शन बरें करतात कार्य बरीं जातात सोंपतात पूण जेजू थंयसर उल्लेख करता 5 बूद नातलेले देडयां विशांत पळया गोस्पारी जिवीत जियेतल्यांचे जेजू एक शीण हांगासर उसारता पळया आमी देवान आमकां बुदवंतकाय दिल्या देवान आमकां तालेंतां दिल्यान देणी दिल्यान ती वापरून सदांच आमी आयती आसलेले जावंक जेजू उलो दिता पूण आमी थोडे फावटी आमची तालेंतां आसूनी गूण शेगूण आसूनी उरते देणी आमकां आसूनी पूण आमी थोडे फावटी गोस्पारी जाता गोस्पारी म्हळ्यार चलता टायप जाल्यार जाता गेल्यार येता म्हणून तशें त्या टायपार देखून ह्यो देडयो 5 देडयो बूद नातुल्ल्यो म्हणचे ताका म्हळ्यार एमकां पणभर गेल्ले बरी होरे ताक आनी व्हंकलेक घेवंक ती गेल्यान राती केदाळा होरेत येता ते नेना तो पांय वटेन भायर सरला तो रातीच्या 9 वरां येवंक पुरो 11 वरां येवंक पुरो 12 वरां येवंक पुरो रातीच्या फांत्यार 1 वरां या 2 वरां येवंक पुरो तो भायर सरला पांय वटेन मस्त चलोवंक आसा तूं येवंक पुरो वेता आसतना जागे रावचें काम कोणाचें देडयांचें तो येता आसतना तो देडया खातीर राखो रावता तो राखोवना ताका पुरासण जाल्या तो आयलो कुडले घरा भितर वेतलो आनी नातलो न्हिदतलो पुरासण जाल्या ताका पूण ह्या संदर्भार तुवें राखो रावचें की नाका तूं येताय आनी दिवे पेटोवन दवरताय आनी न्हिदताय न्हिदोवन जाल्या उपरांत उठता न्हिदोवन बऱ्या न्हिदेर आसतना होरेत येता 12 मध्यान रातीर
आनी तवळ तुज्यो वाती कुरवोन आसतात कुरवोन म्हळ्यार तेल नातलेल्यो वात्यो कितें कुरवोन आसतात त्यो प्रकाश बरी पेटनांत आनी वाती कुरवोन आसतात त्यो उकल्ल्यात पालवताय आनी असल्या संदर्भार तुवें देड्याक काडूंक व्हंकलेर न्हवऱ्याक काडूंक जाताय होरेताक घेवंक जाताय जायना देखून तूं कितें करताय दडबड तेल ना म्हणून तूं तें आसले लागीं विचारूंक गेल्यार तांणी तुका दिलें दिवचें की ताका दिवचें देखून मागीर तुवें हाडूंक दवरचें पडटा खंय तें दाळ होरेत भितर येवन जातलो देखून तुका तो अवकाश मेळचो ना होरेता पळोवंक देखून आमी जागृत जावंक जाय आमी आयते जावंक जाय आमी बुद्धवंत जावंक जाय खंयचेंय काम आमी करतना ती धरतना हें काम पंता पावता गी तूं गाडी चलयतना तुवें पळोवंक जाय टांकींत पेट्रोल आसा की डिझेल आसा की पळय जावं पुरो बायक जावं पुरो कार ब्रेक समा लागता गी पळय टायरांत वारें समा आसा की ना गी पळय टायरांचे बोल्ट नट टायट आसात की ना पळय जस्ट परीक्षा कर मागीर गाडयेर बसल्या उपरांत मोदें हायवेर गाडी पेट्रोल सुकोवन रावत जाल्यार सगळी तुका येतलें कित्याक म्हळ्यार भूत नातलेलो ड्रायव्हर तूं भूत नातलेलो कित्याक म्हळ्यार कितें चेक करूंक आसा फावो तें चेक करूं नाय देंवणेर डावनार तूं देंवतना ब्रेक मारची न्ही ब्रेक लागून म्हणून मारचें न्ही तुवें पयलेंच गाडयेर बसून गाडी मूव करचे पयलें हें पुरो टेस्ट करूंक जाय तशेंच खंयच्याय कार्याक देंवतना फावो ती तयारी आसा की पळय तयाराय सगळी तयाराय बऱ्या तरेन केल्या की पळय चडा वत आज आमकां तयाराय करूंक नाका खंयच्या आमच्या घरा मोर्न जावं दी ताची तयाराय म्हाका करूंक नाका कित्याक म्हळ्यार कांय सुकोवन पडोन जाल्यार आमच्या घरा काजर आसा जाल्यार ती म्हाका तयार करूंक नाका ताका पुरा इव्हेंट मॅनेजर आसात इव्हेंट मॅनेजमेंट करचे इव्हेंट मॅनेजर आसा तांकां फोन करता आनी म्हणटा आमच्या घरा मोर्न जालां घरांतून मोर काडचें तावन पूर्ण सगळ्यांक च्या कापी दिता म्हणसर तुजीच जबाबदारी बँड हितून तूं सांग पुरो तूं सांग पेट हितून तूं सांग पोंड हितून तूं काड A to Z तुका तशेंच काजराच्या विशयांत तशेंच काजर सैरीक जाल्लें तावन परतो पण जाता पर्यंत सगळी जबाबदारी तुकाच सैबा हॉटेल तुजें हॉल बूक करचें तुवें आनी जेवण बूक करचें तुवें पुरो तुजें तें सगळें तुजें आमकां जबाबदारीच नाका ते जबाबदारी सुकोवन घेवचे प्रयत्न आमी करचे देवान आमकां बुदवंतकाय दिल्या देवान आमकां जाणवाय दिल्या देवान आमकां तालेंतां दिल्या देणी दिल्यांत ती वापरूंक आमकां नाका आमी दुसऱ्याच्या माथ्यार घालचें आनी आमी सुशेग जिवीत जिवंक प्रयत्न करचे सुशेग आरामदायक जिवीत आनी तसल्यांक जेजू कंटाळटा म्हणटा तुमकां देणी दिल्यान तुमकां तालेंतां दिल्यांत कित्याक तुमकां वापरूंक जायना बूद नातलेल्या मनशां बरी कित्याक करतात तुमी बुदवंत जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा बुदवंत मनीस म्हळ्यार कोण तो कडपी सुवातेर घर बांदता पळय तो गुंड कोणता घट्ट पंचांग घालता घट्ट बुन्याद घालता ताचेर तो घर बांदता वारें वादळ येत आवर येत पावस येत उदकाचो लोट मारी जाल्यार तें घर पडना घट्ट आनी बूद नातलेलो चलता टायप एमको मुर गेल्लो मनीस तसलो मनीस कितें करता म्हळ्यार तो रेवेर ओट्राशी कोणटा ओट्राशी पातर बांदता ओट्राशी घर बांदता आनी जोर पावस वारें वादळ येत जाल्यार उदक ताका मारत जाल्यार तें कोसळून पडटा सत्यानास तसल्यांक देव पसंद करिना देखून आमी बुदवंत जावंक जाय आमी बूद आसलेले जावंक जाय शाणे जावंक जाय आमी शाणे देखून जेजू कुडीन आनी मोतीन वाडलो म्हळ्यार बुदवंतकायेन वाडलो देखून आमी बुदवंत जावंक जाय देखून सर्गीच्या राजाक आमी आतां हांगासर बायसर आमचें पयलीं सुरू केलां देखून तें केदाळा सोमता म्हूण आमी नेणाव देखून मेल्या उपरांत आमी तयार जावचें न्ही जेजू म्हणटा हांगासर ह्या दादेडयांच्या ओपारी मुखांतर जेजू कितें संदेश दिता गे म्हळ्यार सर्गीच्या राजा भितर सरोंक तुमी मेल्या उपरांत तयाराय करची न्ही सर्गीच्या राजा भितर सरोंक सर्गीच्या राजांत सर्वेस्पराचे मुखामळ पळोवंक तुमी मेल्या उपरांत तयाराय करची न्ही सर्गीच्या राजा सर्वेस्पराचे मुखामळ पळोवंक तुमी आतांच तयार करीत जाय देखून आसांच तुमी दिवे पेटय जाय एक्स्ट्रा दिव्यांत तेल तुमी दवरी जाय आनी ताच्या उपरांत तुमचे पयन मुंद आसून वच जाय मेल्या उपरांत हांव तयार करता म्हळ्यार तूं सर्गीच्या राजांत सर्वेस्पराचे मुखामळ पळोवंक शकनाय देखून तूं जिवंत आसतना तुवें ती तयाराय करूंक जाय देखून तूं आयतो जावंक जाय ती वेळ आनी ती घडी खंयची म्हूण नेणा फाल्यां सकाळीं हांव बायसन गेलो वाटेर एक्सिडेंट जालें मेलो जाल्यार सर्वेस्पराचे मुखामळ फाल्यांच हांव पळोवंक शकतलो तसलो तयार आसचो शाणो आनी बुदवंत साकोर हांवें जावंक जाय ना जाल्यार कितें फायदो देखून चिंतून म्हणल्यार मेल्लेच मातये पावून दी तूं टेन्शन करनाका तूं कितें आज करूंक आसयताय तें कर
पल्याची कंत पल्या दवर आयची कंत आयची आजीक पुरो देखून आयचो दीस तूं बऱ्यान जिये आयची दाव बऱ्यान दाव आयचे झुज बऱ्यान झुज फाल्यां तूं जैते वोन जातलोय देखून विश्वासी जा ल्हान ल्हान संगतींनी विश्वासी जा तुका दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळ तुका दिल्ली तें काम बऱ्यान कर विश्वासीपणान कर बुद्धवंतकायेन कर बुध नातलेले बरी कर नाका तवळ पश्चात तपासो दीस तुका येवचो ना तुजे खातीर दुसऱ्यांनी सलवासावा खातीर मागची गरज पडची ना डायरेक्ट तूं देवा उबो जातलोय देखून तसलो शाणो बुद्धवंत मनीस हांव सांग देव उलो दिता आसतना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी जेजू म्हणटा हांवें 5 बुध आशिल्ल्यो 5 बुध नासल्यो 10 देडयांच्यो ओपार तुमकां सांगली जेजू म्हणटा तुमी खंयच्या सायडीर आसात बुध आशिल्ल्या त्या 5 बुधवंतां बरी तुमी आसात गी वा बुध नासलेल्या त्या 5 हेड्डा देडयां बरी तुमी आसात खंयच्या जाग्यार तुमी आसात म्हज्या मोगाच्या आव्हानी तुमी खंयच्या सायडीन आमी आसा बुधवंताच्या सायडीन आसा वा बुध नासलेल्या सायडीन तें आमी आमकांच विचारूंक जाय जेजू ही ओपार आमकां दिता ह्या ओपारी मुखार सवाल तो आमकां विचारता तूं खंयच्या सायडीन आसाय तूं बुध आसलेल्या सायडीन आसाय वा बुध नासलेल्या सायडीन आसाय बुधवंता सायडीन आसाय वा बुध नासलेल्या सायडीन आसाय कोणच्या सायडीन तूं आसाय जर तर हांव बुध नासलेले बरी आसा जाल्यार देवान म्हाका जायतें दिलां जायतीं देणी दिल्यां तालेंतां दिल्यां जायतें दिलां आनी आयतें रावूंक ताणें म्हाका उलो दिला पूण फवती तयार नासतना हांव आयतो आसां गी आयतो आसां जाल्यार हांव खंडीत बुध नासलेल्या त्या देडयांचो सांगात घेता जर तर हांव आजुनूय तयार आसां आतां मेल्यार सुरेस्पराचें मुखामळ पळोवंक शकता फाल्यां मेल्यार सुरेस्पराचें मुखामळ पळोवंक शकता म्हणल्यार त्या बरोबरच्यान हांव म्हजे जिणी फवते परी जिवन आसां जाल्यार जेजू म्हणटा शाबास विश्वासी साकरा ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी जालोय व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो म्हणटलो शाबास किरी सुरेस्पर आमचे विशयान म्हजे विशयान तुजे विशयान उलयतलो थंयसर जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बुध आसलेल्या मनशा बरी आमी जावया बुधवंत देडयां बरी आमी जावया सर्गीच्या राज आमी जोडया आमेन मोगाळ भावानो भयणीनो आमी उबी रावया त्रिएका देवातें आसुल्लो आमचो भावार्थ उक्त्यानुसार या सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गांनी बरी तुमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भे संभोवलो ओंकार मरियेंतान जल्मलो 5 विलगताने कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेविलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गांत सोडलो सर्पद्वेदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिवांनी मेल्ल्यान दिमर्स येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कतोलीक पवित्र सभेक भक्तां सोयकतार पदकाचें बक्षणे कुडीचें जिवांत पोण सस्ताचें जिवीत आमेन मगळ भावानो भयणीनो त्रिएक देवतें आसलो आमचो भावार्थ आमी उसारलो ह्याच भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा आमी समर्पिया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या सर्व मणियऱ्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या सर्व भावार्थी लोकांक बऱ्यात्मीक मुखेलपण दिवंक आनी तांचे थंय खरो भावार्थांनी बरोवस वाडोवंक सदांच वावर करूंक तांकां आदार आनी कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांची सदांच सेवा करूंक आनी तांची सर्वतोमुख अभिवृद्धी शाणेपणान करूंक दयेसची कृपे दिणी फोव कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर आमच्या कुटुंबांनी तशेंच विविध आस्पत्र्यांनी कस्तोवच्या पिडेस्त भाव भयणीचेर तुजी काकुळत आनी तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तांची पिडा जावन तांकां सुटका आनी सुशेग लाभय म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर आमच्या माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व परजेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आम समेस्तांक तुवें आमकां दिल्ली देणी आनी तालेंतां एकामेका थंय उदार जावन वांटून घेवंक आनी अशें एकामेकाचो मोग करूंक आमकां पेरेरान दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व वचनांनी भुरग्यांनी तशेंच सर्व क्रिस्ती भाव भयणींनी शाणेपणान आपलें जिवीत सारूंक बुधवंत देडयां बरी आयती रावोंक आनी तशेंच भावार्थाच्यो संगती बऱ्या रितीन शिकोवन तांचो भावार्थ घट करूंक आनी आपले जिणे मुखांतर तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक रूप पळोवंक फोव कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या
एवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटिली जाल्ल्या सर्व भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिसत घाल तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर तांणी भेटोवची ते सावांनी मागणी तुका ती मानता तसली जावन तांचे जिवितांत इतिस्त प्रतिफळ जोडूंक फावो जायशें कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी तांचे तुजे दराळ आशिर्वादां घाल तांच्या संकश्टा कश्टांच्या दिसांनी तांकां तूं आदार आनी कृपा लाभय आनी अशें तांणी दुस्कायाचें जिवीत जियोंक तुजो आशिर्वाद तांकां दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे कोरोना पिडे वरवीं कश्टतेल्या सगळ्या संवसाराची काकूळट कर आमा समेस्त तांची दया कर ह्या पिडेंत वळख जाल्या विगीस सुटका सुडवण लाभय म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक एकडी बरदोळे धांप्या आमची खासगी गरजो आमची आशा आमचे अत्रेक सुरेश परदेवा उबार आमी भेटोवन दिवया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारली आमची मागणी देन स्विकार कर संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा दादरियांची वापारी मुखांत्र जेजू तूं आमकां तुजें उतर आमकां प्रतिरिती लिसांव दिता 5 बूद आसलेल्या त्या देडयां बरी आमी जावंक आनी अशें सदांच आयती आसूंक आनी ह्या मुखांत्र तुका रूप रूप पळोवंक फोव कर म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या स्वीकार तूं कर म्हाका मोगान म्हज्या सर्वेश परस्पर उदारपणा दिला तो काम म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वोस म्हजें तुका मोगान समर्पित हे बापा सर्वेश उदारपणा दिला उंडो आनी तुका भेटोवच्यो हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी तुका अर्पुच्यो म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात शातन ते बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेवेच्या आधावा सुरस्पोर म्हणून भोवमोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आनी आमी चलयता ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन तूं देन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी सोंसार कोरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय सगळे मिती बेगलिया
भोव पवित्र घडयात आमी संभ्रमता सगळे आमचें जिवीत ह्या संदर्भार समयाच्या कुडी रक्ताक आमी समर्पण दिवया सगळे आमचे इरादे आतां आमी समर्पया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवडता सो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी तोर बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पावल आमच्या गुळी बापा आनी सगळी ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां आनी तुजे इश्टगती अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वचूचे बागे वता धर्मदूता बागे वचूतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची अजनमतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भूभक्तीपणी आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे इसकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या पिडेशिड्यांतल्यान आमकां निवार देयकुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शारांत रेखतल्याक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तुमची येते आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळे मिती बी घालया हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली ही शेळयेची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे वेतरेचे भाग म्हाका फोवो ना पूण तुजे कसवत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ क्रिस्त प्रसाद भोव पवित्र संस्कार जेजूचे मास आनी रगत असो वेळ पूर्ण आधुनीक
परिस्थितींत कोरोना पिडे नेमती माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान बटयतल्या भावा भयणींक उंड्या आनी वायना रुपार सुमयाक सेवंक साथ दिना तरी आत्मीक रुपान सुमयाक सेवचे प्रयत्न करया अत्रेग सुकूम घरा आमी सेवया आमच्या काळजान तुये सुमया आमच्या मनान तुये आमच्या जिवितान तुये राव म्हणून आमी मागया आनी सुमयाक आमचो कर्ण घेवया सोमिया तुका हांव वतयता तुज्या येण्या दादो सादा सोमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता सोमिया तुका हांव वाशेता तुझ्या येण्या दादो साता सोमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता प्रार्थुया कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात तुवें आमकां दादोशी केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फोव जालां तें सर्गेचें बाळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन तुमकां समेस्तांक प्रतिरितीन अभिनंदन पटयता भू अपुरबायन भक्तीपणान ही मिसाच्या बलिदानां वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा प्रतिरितीन भू अपुरबायचें संगीत दिल्ल्या भाव मॅक्सिसो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ह्या सगळ्या मिसाची मंडवळ केल्ल्या भाऊ जयसनाचो उपकार बावडता देवाच्या आशिर्वादान ताचेर मागता भयण वेल्माचेरी देवाचे आशिर्वाद मागता ताकाय देव बरें करूं हे मिसाचें बलिदान माध्यम मुखांतर तुमी पळोवचे खातीर दीस रात वावरतात देवीवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो मालक मनेस्त विनोद गंगोळी तशेंच पूत अविनाश गंगोळी अनुपम गंगोळी आनी सगळें कुटाम तांचेर प्रतिदिन देवाचे आशिर्वाद मागता तांच्या वर्त्या सेवेक आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मिसा वचूंक जायना तसल्या बाबरत्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान पटयतना तुमी एकामेका खातीर मागा साध्य जाल्लीं मिसाक वसा इगर्जेक साध्य जायनासलेल्यांनी हे मिसाचें बलिदान मध्य मुखार पडयतना हर एका खातीर मागोवंक विनंती करता एकामेका खातीर आमी मागया खंडीत आमी जैत येवन जातल्या बुद्दवंत आमी जातल्या शाणे मनीस आमी जातल्या आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी सगळीं दिंबे घालया सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आयती जावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता इलाय साबर देनी तुवें म्हाका भेटोन दिता म्हजें जीवन तुका इलाय साबर देनी तुवें म्हाका भेटोन दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता
sove अवघार मोरे आशीर्वादी वाक्य भगिनी कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी